मॉर्निंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आई जरा आई म्हण. आई बडबडटा किती रांदिया हेच टेन्शन वाज येता उपाशी न्हिदला आनी बरें पेज म्हाका न्ही पेज खूब लायक हे शिव येना जेवपाक. फोन केलो हांवें ते इव्हेंटाक जेवणाक खंय भुरग्यां लागून जेवण करचें पडटा. कितें करूं आयज ब्लिंकिटा सामानूच ऑर्डर करूंक मेळना, अनअवेलेबल खंय. काल रातचे हांवें ऑर्डर दिल्लेले अनअवेलेबल. चिंतलें की चल सकाळीं कितें ऑर्डर करया, आतां अनअवेलेबल. सो मी हांवें शॉपार ताका धाडला लिस्ट कितें जाय तें. कांय ना, कांदे टोमॅटो आनी बटाट बी सोंपलेले. सो म्हटलें ताका ऑर्डर दिला तो घेवन येतलो. असलें केन्ना अशें जायना. पावस ना कांय ना, बरें कडक वत पडला. आयज सकाळीं पळोवंक जाय असो काळोख जाल्लो. आयज चिंतलें की आयज फूल डे पावस आहा आनी हेका छत्री व्हर हो भिजत गेला बारीक पडटलो. तेका खबर आहा रितुकाक हे पावसाचें धड ना म्हणून. आनी सारकेंच तें खंय पावस पडटा, कडक वत पडला. आनी हांगा पसारो पळयात. रितुकाचे कपडे काडून उडयला, मागीर हांगासर टॉयज उडयला आनी हो गांव भोंवता महाराज. शिवाचें पळयात हें न्ही मायक बॉक्स, हें मायक काडून सकयल उडयला. आतां तें अर्दें सामान थंय आसलेलें तें बॉक्स दवरला. आतां हांगा दवरला शिवान सगळें. हें पळयात सगळें मायक बॉक्स बीन काडून उडयला. असो जाला हो. हेका न्हाळपाक जाय. हय सो पळयात बरें कडक सामकें वत पडलेलें. आनी आतां मातशें परत दमट जाला. कांयच कळना हें पावसाची मजा ना. आनी पावस म्हणजे मनसून सिजन कशें अशें फिरूच जायना. ओके सो काल रयश्री हांगा या रे. टॉयज बीन उडून गेलो. आयज ब्रेकफास्टाक केल्लेलें चुरमुऱ्याचें उसळ केलेलें. आनी आईन काल हें केल्लें तवशेचें हांवें दाखयला ही व्हिडिओ. तुमी म्हाका दाखय म्हणटा पूण आईन काल केलें, राती लेट केलें आईन. रितुकाकूय लायक टिफिनाक घेवन गेलो तो तवशें. रितुकाक इशुकानूय खालें, ताका लायक जालें तें खावयलें आयज. इतलेंच उरलां. आई कितें करता बरें ताका शिजयता आनी प्लेटींग घालता, तूप लायता आनी प्लेटींग घालता. पळयता शूट करूं ना हांवें करता आतां तवशें आनी मेळटलें खूब तेन्ना हाडटा. कित्याक इशुका लायक रितुकाकूय लायक. सो भुरगे खाता म्हटल्यार करचें पडलेंच हय का न्ही. आं ना म्हाका बारीक रव्याचें करता. सो म्हाका हें लायक लापसी म्हणटा हेका, ब्रोकन व्हीट. हेजें बरें लागता खावपाक. सो म्हाका बारीक रव्याचें तें बरें लागना. ओके यो न्हावपाक घालता. 11 जालीं, 11:15 जालें. ओके सो हेका हांव न्हावपाक घालता. हांवें पसारो केला हांवें. ओके सो आयज जेवणाक कितें करया मसूर भाजी करता. कित्याक खबर आहा थोडीशी भाकरी आहा आनी भाकरी वांगडा बरें कितें भाजी जाय. सो मसूर भाजी करता आनी तेपळा आनी बटाट घालून करी करता. हें म्हाका तुमी शॅर कर म्हटलां तेपळा कळ्ळें न्ही. हेजे हांवें शॅर केला. म्हाका तो व्हिडिओ मेळच ना, म्हाजे अशेंच प्रॉब्लेम जाता. आतां एक हय दिसता की एक रेसिपी चॅनल स्टार्ट केल्यार बरी दिसता. म्हणजे कितें हांव बारीक शूट करता न्ही गाडे तें घालया म्हणून चिंतलां हांवें. पळोवया. सो कांय अशें म्हाका म्हणजे हें ना कन्फर्म अशें ना. एक दिसता म्हाका कितें जावं तें करी, सिंपल करी बेश्टें कितेंय जावं घरा करता न्ही हांव. तें जें हांवें ऑलरेडी दाखयलां पण म्हणजे एक जें दाखयलां पळय ऑलरेडी हांवें रेसिपी तेका एक सेपरेटूच एक व्हिडिओन घालया. रेसिपी चॅनल स्टार्ट करया म्हणजे फक्त रेसिपी घालपाचें चिंतता हांव पण कांय शुअर ना. सो खूब अशे रेसिपीज आहा तुमकां घातला तें म्हाका मेळच ना भितर अशें जालां. सो पळोवया फुडें कशें कितें जाता तें. ओके सो चला. आई आयज बटाट कितें मसूर हाडलो तुवें? ही पळय मसूर भाजी करता का. मसूर ना. कोण हाडलो तिथे? हांवें हाडलो ना मसूर. कुडीत हाडला. कुडीत ना आतां मसूर. ही पळय मसूर भाजी करता काय मसूरूच ना हांगासर. हांव पॅकेट हाडला पण केला. आनी दुसरें काय जायना. कोणी ते डबे वाचकी पडले. त्या डब्यान पळय ना जाल्यार आयज पळोवया कितें. आयज शिवूय ना चल जेवपाक. ओके आयज बटाट आनी तेपळा घालून करी करता. आनी हें न्ही नुस्त्याची करी भशेन लागता. नुस्त्याची करी कशी तेपळा घातले की बांगड्याची करी खबर आहा न्ही. सो आतां श्रावण चालू आसा. सो म्हाका लायक हें बटाट आनी तेपळा घालून करी केलेलें म्हाका खूब लायक. म्हणजे नुस्त्याची करी जेयल्या भशेन लागता कळ्ळें न्ही. सो तें आयज करता म्हणटा तुमकां शॅर करता. ओके सो हेजे पयलीं काम करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. सो तुमकां आतां हांव शॅर करता बटाट आनी तेपळाची करी. हेका नाळयल्लें हांव आतां खेळटा अजून न्हीद येवंक ना. सो आनी एक म्हाजें पार्सल आयिल्लें आसा जें म्हाका अक्षदान धाडलेलें.
इश्वीक तो परत ते कॅबिनेट काडटा न्ही, सो ताणें म्हाका एक बरेंशें लिंक धाडलेलें लॉक करपाक. सामकें बेस्ट आहा. काल ताका घातलें, हय पयर येयल्लें न्ही कितें, पयर घातलेलें. काल फूल डे तो हांगा येवंक ना, कित्याक तें काडपाक जायना. सो एक बॉक्सान 2 येयल्ले, सो तेवटेर एक लावपाक जाय. शू ओपन आपूण लायता ओपारो, तें सारकें लावंक जाय. सो आनीक ऑर्डर करतलें हांव थंयसर आमी बेसिना कडेन सकयल तें ओपन जाता न्ही, सो दाखयता तुमकां. सामकें बरें आहा. चावी मात सांबाळून दवरूंक जाय. ताका लागून एक बॉक्सान म्हणजे एक हितून 2 चावी येता, कळ्ळें न्ही. बरें आहा दाखयता तुमकां. हें पळयात, ताका आतां काडूंक जायना. हें वयल्लें काडलें शिवाय आतां आनी हें काडपाकूच जायना. बरें आहा एक्चुली. हें बरें आसलेलें. सो हें पळय अशें ओडटा तो, पण ताका तें काडूंक जायना. आतां आयलो कितें रे, आं थंय खेळटालो, हांगा कितें येयलो. हय रे, जायना रे तें, जायना वच हांगच्यान. वयर आयल तो व्हडलो, कितें आयल तो हांगासर. आं तुमकां दाखयत तो पळय, जायना वच हांगा. कितें येयलो, वच भायर वच कमीचो ना. चल भायर वच. गेलो. कितें येयलो, आनी जायना काडपाक तें. चल भायर वच. व्हडलो आयल तो पेंग्वीन टू करून. चल भायर वच. हांव म्हजी युट्यूब फॅमिली दाखयता कशें काडपाचें तें. चल गेल. थंय वयता, थंय आजून घालूंक ना. काडटा कितली काडटा, खूब कामां. ओके दाखयता तुमकां. हें पळयात, अशें 2 चावी येता. एक चावी दवरला हांवें, सो अशें चावी घालपाचें, अशें घालून फिरोवपाचें आनी अशें काडपाचें, कळ्ळें न्ही. तो पोव गे, तो पोव चावी खंय ताका मेळटलें. राव रे वच. सो मागीर हें घालपाचें परत, अशें सेम अशेंच घालपाचें आनी चावी लॉक करपाचें. आतां काड इश्वीक. बरो आयला तो काडपाक. काडूंक मेळना, इतलें इझिली भायर येना. आनी हांगासर न्ही स्टीक केला, सो बेस्ट सामकें. सो म्हाका न्ही कमेंट करताले येयल्लें, ऋतुके टायमा तुवें कितें केलें, तूं इतलें पॅनीक जाता. ऋतुके टायमा तुवें कितें केलें. ना राव ऋतुके टायमार कितें केलें हें तुमकां सांगता. राव गे ही आनी बडबडटा. ऋतुके टायमार कितें केलें हें तुमकां एक व्लॉगान सांगतलें हांव. म्हाका तें परत रिपीट करपा नाका इश्यूका बाबतींत. तें म्हाका परत इश्यूका बाबतींत रिपीट करपा नाका. सो ताका लागून हें सगळें म्हाका न्यू कशें कळ्ळें तुमकां न्ही. आतां ऋतुके टायमार हांव कितें करतालें हें तुमकां हांव नेक्स्ट व्लॉगान सांगता, कळ्ळें न्ही. सो सद्या टेंशन फ्री जाल्लें आसा. आतां फ्रीज काय तो ओपन करना. फ्रिजीक मागीर हांव हाडून लायतलें आनी परत एक ऑर्डर करतलें आनी तेवटेन तो आतां ओपन करता. सो तेवटेन आहा तें घालता. ओके प्रॉब्लेम सॉल्व रे. आं पळय आतां हें न्ही ऑन करता आनी वयता. खबर ना कित्याक तें. हें ऑन करता आनी गेलो. हांव बंद करता. हय येता आनी बंद करता. पळय आयलो. पळय तुका बंद आसलें कित्याक तर रे. चल बरो सामको. ओके चला करया आमी करी. पळयात हांगासर न्ही 2 कितले बटाटे घे तुमकां जाय तितले, कळ्ळें न्ही. पयलीं तुमी न्ही हें करी न्ही इल्लेशें करून पळयात आनी खावन पळयात. तुमकां लायक जातलें काय ना म्हाका खबर ना. हें करी न्ही शिवाक लायक ना. हांव तुमकां खरें सांगता. शिव खायना, जेयता पण ताका इतलें लायक नाय. सो हांगासर न्ही बटाट तुमकां जितले सायजीन जाय त्या प्रमाणे हांवें कट करून घेतला. आतां कितें करूंक जाय गे, बटाट शिजपाक घालूंक जाय. सो उदक पयलीं मातशें गरम करून घेयात, मागीर आमी घालतले बटाट. सो आतां मसालो कितें लागतलें. हें टोमॅटो आमकां केन्ना घालूंक जाय गे, वाटना ना शिजतना. हें टोमॅटो सायडान दवर. सो आतां आमकां कितें जाय हें पळयात. सो आमचे कॉमन मसाला, कळ्ळें न्ही. आमी मेथी सांसवां हें घालताच, कळ्ळें न्ही. सो हांगा हाफ नाल्ल ग्रेट करून घेतला. घाल हळदीचो पिठो घाल. हळदीचो पिठो लागतलें, कळ्ळें न्ही. 1 धाकटो चमचो. हे पळय 3-4 लसूण घेतला. हय ओके आसूं. ओके सो आनी मिरसांगो पळयात एक 5 to 6 घेतला मिरसांगो. हांगा 1 धाकटो चमचो घेतला रोस्टेड कोथमीर. 1/4 टीस्पून घेतला रोस्टेड मस्टर्ड सीड्स. आनी इतलेच घेतला मेथी चड घालप ना, कळ्ळें न्ही. सो हें सगळें आतां आमकां मिक्सरान घालून वांटून घेवंक जाय. फायन पेस्ट करून घेवंक जाय मसाला, कळ्ळें न्ही. ताका लागून तुमकां म्हणटा इल्लेशें करून तुमी पळयात की तुमकां तें लायक जातलें काय ना. सो म्हाका तें खूब लायक आनी नुस्त्याचें हुमण खाल्यारचें जाता, कळ्ळें न्ही शावणान. सो हांगासर पळयात उदक तापलेलें आसा. आतां बटाट घालपाचें आनी बटाट आमकां शिजोवन घेवपाचें. हांगासर पळयात बरें खतखतो आयला पण आजून बटाट कंप्लिटली कूक जावंक ना. सो आतां घालूंक जाय टोमॅटो कितले घे 2 घातला घाल. आनी आतां सद्या मीठ बीन कांय घालप ना आनी ताका बॉयल येवनी
आणि बटाट आतां बरें शिजोवनी बटाट एकदां बरें शिजले मागीरूच आमी घालतले मीठ. सो हे पळयात बटाट न्ही बरें शिजलेले आसा टोमॅटो सॉफ्ट जाल्ले आसा. सो आतां घालपाचें मीठ घालात एज पर द टेस्ट. ओके आनी बटाट न्ही बरें शिजलेले आसा. ओके आनी बरें शिजोवनी म्हणटात शिजला ते आनी मातशें बरें सॉफ्ट जावनी. आणि मसालो पळयात वांटून जाल्ले आसा. काड गे फायन वांटून घेवंक जाय पळयात. आनी हांगासर तेपळां बरें धुवून दवरला ताका आतां बरें धाडोवंक जाय धाडून घालूंक जाय. सो हें लास्टाक घालपाचें आतां न्ही. तो बटाट न्ही हांगा शिजलेले आसा. सो आतां आमी घालया मसाला घे. आणि मातशें ते तेपळां आहा पळय तेपळां हांगा 4-5 1 2 3 6 घेतला. मातशें धाडून घाला आतां. सो हांगासर तो मसाला घालया. सो आतां उदक घालून न्ही मातशें पातळ करून घेवंक जाय. आई म्हणटा चड उरले फाल्यां जेवया. बरो बांगडो भाजया आनी करी खावया. आमगे उरताच की करतले आतां शिवूय ना जेवपा म्हटल्यार मागीर उरता आमगेर. ओके सो हें परफेक्ट आसा. आतां कितें गे ओके आतां तेपळां घालता धाडून. हय राव रे एका न्हीद येयला राव. सो तेपळां न्ही धाडून घातल्या न्ही मातशें बरें पडटा. सो तेपळां घालता इतलेंच. सो आतां बरेंशें खतखतो येवंक जाय आनी आमच्या हांगा तेपळां बटाट करी रेडी. ताका बरें खतखतो येवनी. असं न्ही करी जालें आनी तुमी पळोवंक शकता नुस्त्याचें हुमण कशें आसता तशें दिसता. कळ्ळें न्ही बरें खतखतो आयलें मागीर गॅस बंद केलें हांवें कित्याक मागीर हांव ताका न्हिदपाक घातलें इशुकाक. सो ट्राय करा तुमी जेवंक खूब बरें लागता. तेपळां घातला कळ्ळें न्ही. सो इल्लेशें करून पळयात. सो आतां हांवें केला पिठलं केला. हें बेसनाचें पिठलं भाकरी वांगडा खावपाक कित्याक भाजी ना न्ही ताका लागून. सो तुमकां सांगलेलें की मसूरची भाजी करतलें म्हणून मसूर ना. सो म्हटलें आई याद केलें म्हाका पिठलं कर. कांय ना बेसन कांदे लसूण घालून न्ही हें बरें पडटा. भाकरी फक्त स्पेशली हें भाकरी वांगडाच खावपाचें कळ्ळें न्ही. हेज्या फाटल्यान हांवें झुणका दाखयला. झुणका सेम ते मातशे पावडर कशें आसता ड्राय कशें कळ्ळें न्ही. सो हें करया म्हटलें चल. ओके सो जालें म्हजें मातशें ताका शिजोवनी स्लो गॅसीर दवरला. ओके सो शावर घेता आनी तुमकां एक बरेंशें सरप्रायज आहा म्हाज्या यूट्यूब फॅमिलीक. ओके ते तुमकां सांगता हांव मागीर की हांव शावर घेवन येता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला आमी जेवंक बसता. ऋतुकान म्हाका एक हार्ट अटॅक दिलो आयज. मोबायल ओपन करता एग्जाम. हांव समजलें 24 जावन एग्जाम आसतलें म्हणून पळय जाल्यार 1 तारखेक पेपर. आवय आतां 1 तारखेक 1 ते 12 मागीर चवथीचे हॉलिडे. सो आयल्या बरोबर सो म्हटलें आतां भायर खेळोंक वचप ना आतां अभ्यास कर म्हणटा काय आयज एकूच दीस ताका धाडटलें हांव भायर. फाल्यां धाडचें ना कित्याक बरें तो टायम वयता आनी खूब आहा तें पोर्शन कळ्ळें तुमकां न्ही. मराठी हिंदी माय गॉड खूब आहा तें. ओके सो दाखयता थाली तुमकां. आनी हो आयला बरें करी आं कितें पुसा तो उठलाय सर तो बसला. सो हें पळय आमचें महाराष्ट्रीयन थाली आयज. भाकरी पिठलं आनी कांदो न्ही गे आई बेस्ट आं. खूब बरें लागता हें खूब बरें लागता पिठलं भाकरी वांगडा हें खूब बरें लागता. आनी हयच खावपाचें हांव म्हणजे भाकरी आनी चपाती वांगडाच खावप तें अशें बेश्टे दाळी वांगडा बी खावप ना. बरें भाकरी करात चपाती करात. न्हू इश्वीचें न्यू टॉय आयो हाय म्हण तूं खावचो पिठलं एका बेसन जायना. सो तरी पूण आतां मदीं दिवन पळोवंक जाय ताका ते एलर्जी जाता काय ना पळोवंक जाय दीस तेन्ना आयज नाका कितें गेलो तो आतां जावता कित्याक हें काडूंक मेळना. हय हें काडूंक मेळना नाल्यार बिजी आसता तो खूब. चला जेयता मागीर मेळटा तुमकां. सो 5 जाली जस्ट आत्तां न्हिदला इश्वीक. ओके तर तुमकां सांगता हांव म्हाज्या यूट्यूब फॅमिली एक सरप्रायज आसा. एक सरप्रायज हांव तुमकां कितें दिवंक सोदता. कितें तें तो तुमकां सांगता 1 मिनट आं. सगळें हांगा रमाट पडला मॅस जाला सारकें. ओके सो तुमकां सांगता कितें आहा तें सरप्रायज. तो तुमकां एक सरप्रायज कितें करतलें हांव आनी म्हाजे यूट्यूब फॅमिली दितले. सो कितें तें सांगता तुमकां. तर तुमकां आतां खबर आहा आतां पायप क्लिनरचे जायते फुलां बिलां करता म्हणजे बरें फुलां जाता. सो
म्हाका कशें करपाचें कांय हें नासलें कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल टायम मेळना करपाक हय का न्ही. सो आई दाखयलें हांव पयलें आईक खूब लायक जालें. आई म्हणपाली कर म्हणपाली करपाक कांय ना हांगा पयलीं टायम मेळना करपाक. सो मागीर चल आई म्हणपाली करया म्हणटा चल हाडया म्हटलें. सो हांवें थोडेशें मिशोंतल्यान ऑर्डर केलें आनी अशें हांव फुलां बिलां केलें. हें पळयात हांगासर अशें फुलां केलां. सो हें पळयात आतां हें हांवें कित्याक लागून ऑर्डर केलां ना की अशें बिजनस पर्पज न्ही अशें हांव ऑर्डर बिर्डर घेवचें ना कित्याक टायम मेळना न्ही हें करपाक. सो म्हटलें हांव करता हें फुलां हें म्हाज्या यूट्यूब फॅमिलीक कळ्ळें न्ही. सो जेन्नाय आमची यूट्यूब फॅमिली येता किंवां आमी खंय भायर वयतना आमकां कोण तरी मेळटा आमची यूट्यूब फॅमिली सो तांकां कितें दिवया अशें म्हाजें हें. सो स्टार्टींग हांव दितालें कप दितालें आनी भायर न्ही एन्जॉय युअर प्रेझेंट लायफ अशें लोगो आसतलें कळ्ळें न्ही. सो मागीर दिस टायम म्हटलें हांव स्वता म्हाज्या हातीन करतलें आनी तुमकां दितलें. ओके सो एक बॅगीन कितें कितें आसतलें म्हणजे एक बॅग करतलें हांव तेजे भायर एन्जॉय युअर प्रेझेंट लायफाचें एक नांव बरयतलें कळ्ळें न्ही. आनी ते बॅगीन कितें कितें हांव घालतलें हें दाखयता तुमकां कळ्ळें न्ही. सो अशें हांव न्ही एक बुके घालतलें 4 फुलाचें 3 फुल्लेले आनी एक कळें हें आजून फुलोवंक ना. सो हे 4 आजून हेजें काम आसा एका पानां बिनां कांय करूंक ना हांवें. सो अशें एक धाकटेशें एक बुके करतलें. तो हें एक येतलें तितून बॅगीन मागीर असलें एक येतलें कळ्ळें न्ही. असलें एक घालतलें हांव भितर आनी फोटो घालता हांव फ्रीज मॅग्नेट एक करतलें हांव आनी एक किचेन करतलें. किचेनचें न्ही जस्ट आत्तां येयलें चेन दाखयता तुमकां हांवें काडून पळोवंक ना. एक मिनीट हांव काडून पळयता. सो आयजूच येयलें म्हणजे 11 सुमार अशें येयलें पळय बरें आहा. ओपन जालें दाखयता तुमकां पळय असें किचेन हांवें ऑर्डर केलें कळ्ळें न्ही. सो किचेन फ्रीज मॅग्नेट आनी असले वाज आनी धाकटे फ्लावर आनी एक बुके अशें हांव एक बॅगेन घालून न्ही म्हाज्या यूट्यूब फॅमिली दितलें. सो आजून पर्यंत कांय जावंक ना फटाफट म्हाका करूंक जाय कित्याक नेक्स्ट मंथ आमची यूट्यूब फॅमिली बी येवपाची आसा कळ्ळें न्ही. आनी खंय हांव भायर बी गेलें न्ही एक गाडयेन एक 3-4 बॅग रेडी करून दवरतलें हांव कित्याक कोण कोण मेळटा न्ही सो ताका लागून. सो असलें एक करतलें. हें एक केलां हांवें. हें पळयात खूब बरी दिसता आनी खूब आनी केअर घेवपाक न्ही खूब इजी. अशें ना की हेका वॉश करूंक जाय हें वॉश करूंक जायना. इफ तुमकां दिसलें वयर धूळ पडला ब्रश घेवपाचें खंयचें ब्रश खबर आमी ते मेकअप बीन करना ते ब्रश आसता पळय ते ब्रशांनी ताका अशें हें करपाचें धूळ पडटा हेका उदक बी लावप ना. सो हें पळयात बरें केलां आनी थोडेशें सामान ऑर्डर केलां हांवें कळ्ळें न्ही. सो हें जस्ट ट्रायलाक केल्लें आनी म्हाका 10-12 ऑर्डर येयल्या म्हणजे काय अशें हांवें तें चार्ज करूंक ना. तें फ्रेंडूच म्हाजें तेजें शॉप आसा तें म्हणपालें आपलें एक 10 करून दी म्हणपालें. सो तेणें हांवें तेजे कांय पयशे घेवंक ना. खूब ओल्ड फ्रेंड तें म्हाजें तेजें शॉप आहा जस्ट तेणें 10 करून व्हेलें तेणें कळ्ळें. जस्ट दिलें ताका हांवें जस्ट व्हर म्हटलें की फर्स्ट न्ही म्हाका अशें येयल्लें ऑर्डर म्हणून एक 10 करून दिल्लें हांवें. सो व्हेलें तेणें कळ्ळें न्ही. सो हें पळयात अशें बरें दिसता अशें हाडलें की न्ही खूब बरें दिसता. सो तुमी हें कारीन आसा फुडें दवरूंक मेळटा. सो हांगासर एक स्टिकर लावपाचें आनी कारीन दवरपाचें. हांव शिवाच्या गाडयेन लायतलें कळ्ळें न्ही. सो असले 2 केला हांवें. ओके आनी बाकीचे 12 हांवें ताका दिले. ओके सो हें जस्ट हें म्हाका दवरलां हांवें आनी बाकीचें म्हाका खूब करूंक जाय यूट्यूब फॅमिली यूट्यूब लोकांक फॅमिली दिवपाक. जस्ट टायम तरी मेळना करपाक खरेंच टायम मेळना. जेन्ना हांव रितुकाचें ट्युशन घेता न्ही म्हणजे रितुकाक हांव शिकयता न्ही तेन्ना हांव अशें बेकार आसता 3 ते 4 पर्यंत तेन्ना हांव बसून करता. सो आतां हें बसून केलें हांवें हें पळय फक्त ताका फुलां लावपाक जाय कळ्ळें न्ही. सो हें पळय सो अशें आसता टायम अशें न्ही की हांव फूल डे लॉगिंग करता अशें ना. मदीं मदीं टायम आसता आनी कांय वर्सां हेका हें लागना कळ्ळें न्ही. बसल्या काळार करपाचें. सो हें पळयात सो हें जस्ट आत्तां केलें हांवें. ओके हें फुलां काल केलें हांवें. हें पळयात हें फूल हांवें काल केलें आनी हें पयलीं केलें हांवें जेन्ना हांवें स्टार्टींग ऑर्डर केल्लें पळय पळोवंक जाय न्ही करून कशें आहा तें. सो हें पळयात हो एक केलो हांवें. हेका मदीं हांवें कलर लायला कळ्ळें न्ही. आनी हो हांवें पयर केलें तितलो परफेक्ट जावंक ना म्हजें. सो एक ट्राय करचें पडटा न्ही. हो म्हाका खूब लायक जालो शिवाकूय हो लायक जालो. सो हें पळयात हो शिवाक खूब लायक जालो कळ्ळें न्ही. खूब बरी दिसता हें पळयात. सो हो एक रेड केलें हांवें. होय मातसो सारको जावंक ना. सो दिसता बरो हें पळयात आनी हो म्हाका खूब लायक जालो. सो अशें हांव वरायटी कलर करतलें. हो पिंकान केला व्हायटान करतलें मागीर पर्पल करतलें असले वरायटी कलरान करतलें. आनी हो एक केल्लो हें सगळें हांवें स्टार्टींग केलेलें चॅक पळोवपा लागून. सो जाता कळ्ळें न्ही. सो हें आसा म्हाज्या कडसून एक बारीकशें तुमकां गिफ्ट. खबर ना तुमकां हें लायक जातलें काय ना खबर ना म्हाका पण कितें जावन हांव स्वता बसोन करतलें आनी तुमकां दितलें तितलें मेहनतूय आसा
आनी करता हें फक्त तुमकां लागून यूट्यूब फॅमिली कितें जावं आयज हांव हांगा आसा तुमकां लागून हांगा आसा सो एक बारीकशें म्हाज्या कडसून एक गिफ्ट तुमकां सो आतां म्हाका बिगिनर सद्या म्हाका 10 तरी करून येवंक जाय 10 असले म्हाका 10 करूंक जाय फ्रीज मॅग्नेट म्हाका 10 करूंक जाय फ्रीज मॅग्नेट हांवें मॅग्नेट ऑर्डर केला येतलें रेडी करून दवरतलें हांव फुलां बीन ताका जस्ट मॅग्नेट लावपाचें आनी फ्रिजीन लावपाचें मॅग्नेट असलें मॅग्नेट किचनचें कांयच रेडी करूंक ना हांवें कित्याक किचन आयज येयला चेन आनी तुमकां बारीकसो बुके मेळटलो सो कशें आसा तुमकां सरप्रायज कमेंट करून सांगात कळ्ळें न्ही सो अशें आसलेलें आनी कितें न्यू कितें केलें न्ही तुमकां दाखयता हांव कळ्ळें न्ही अशें बिजनस पर्पज ना अशें बिजनेस म्हणजे ऑर्डरी बी घेवपाचें अशें म्हाका अशें सद्या काय प्लॅन ना सो म्हाका नाका कित्याक टायम मेळना सो सद्या म्हाका हें फोकस करूंक जाय म्हाजी यूट्यूब फॅमिली दिवपाक सो तें पयलीं करतलें हांव ओके सो आयच्या दिसांनी इतलें जस्ट पळय तुमकां दाखयता सो हें पळयात ऋत्विकाचे स्टडीज घेता करता हांव अशें बरें पडटा तें तोच टायम मेळटा मागीर मागीर आतां हो न्हिदला सो आतां म्हाका टायम आसा आतां 5:30 जाली 5:30 ते 6:30 पर्यंत म्हाका टायम आसा मागीर रातचें ताका खावयलें बरें सो खेळटा अशें म्हाका त्रास ना हेजे कडेन तो करपाक सो चडूच प्रेशर घेवंक जायना न्ही मागीर मान बीन दुखता मागीर सो जशें म्हाका करूंक दिसलें हांव तेन्ना करता कळ्ळें न्ही सो ऑर्डर बी घेवंक सोदना कित्याक ऑर्डर बी घेतली न्ही तुका अमके टायमार करून दिवचें पडटा तशें आसता सो ताका लागून घेयना हांव सो म्हाका नाका सद्या चलता इतलें बरें आहा ओके सो चला इतलेंच आयचो ब्लॉग कशें आसलेलें कमेंट करा व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर